विसवापरांत तुमकां येवकार. मनोहर पर्रीकारान राज्यपाला आड घाल्ल्या केशीत गोयच्या मुंबय हायकोर्टान दिल्ल्या निवाड्याक केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिवपाचें आसा. राज्यपाल राज्यांतल्या परिस्थिती विशीं राष्ट्रपतीक धाडटा तो अहवाल माहिती हक्क कायद्या खाला अर्जदारान मागल्यार ताका राजभवनान दिवंक जाय असो निकाल हायकोर्टान फाटल्या सप्तकांत दिल्लो. ह्या निवाड्याक लागून राजकीय मळार खवदळ पडला. दिल्लींतल्यान आयिल्ल्या खबरां प्रमाण फुडल्या 2 सप्तकांत हे आड सरकार सुप्रीम कोर्टात वतले. 24 जुलै ते 14 ऑगस्ट 2004 या मदीं गोंयांत घडिल्ल्या राजकीय घडामोडींचो अहवाल गोंयच्या राज्यपालांनी केंद्र सरकाराक धाडिल्लो तो आपणाक दिवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष मुखेली मनोहर पर्रीकारान माहिती हक्क कायद्या खाला राजभवना कडल्यान मागिल्ली. राज्यपाल माहिती हक्क कायद्या खाला येना अशें सांगून राजभवनाच्या प्रधान माहिती अधिकाऱ्यान ही माहिती दिवपाक न्हयकार दिल्लो. हो प्रस्न माहिती हक्क आयुक्ता मुखार गेलो तेन्ना माहिती दिवची असो आदेश आयुक्तान दिलो. राजभवनान ह्या आदेशाक हायकोर्टान आव्हान दिलें. राज्यपाल राष्ट्रपतींक जो अहवाल धाडटा ताचेर निमून केंद्र सरकार निर्णय घेता. भारतीय घटनेच्या 356व्या कलमाचो वापर करून एखाद्या राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावची काय ना हाचो निर्णय असले अहवाल पळोवन घेतात. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या पणजे खंडपीठान दिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून दिल्लींत बरोच बोवाळ पडला. असलो अहवाल गुपीत दवरूंक जायना अशें 14 नोव्हेंबराक दिल्ल्या निर्णयान हायकोर्टान म्हणलां. न्यायमूर्ती D.G. कर्णिक आनी न्यायमूर्ती F.M. रेश हांच्या खंडपीठान हो निकाल दिल्लो. हायकोर्ट म्हणटा भारतीय संविधानाच्या कलम 356 खाला राज्यपाल राष्ट्रपतीक अहवाल धाडटा तेन्ना माहिती हक्क कायद्याच्या कलम 8च्या उपकलम 1तल्या पोट कलम ईतल्यान राज्यपालाक भायर दवरपाची सूट दिवपाक मेळना. खंडपीठ म्हणटा भारताचो सरन्यायाधीश हो ताचे सामकार आयिल्ल्या एखाद्या गजालीच्या बाबतींत सक्षम अधिकारिणी आसलो तरी तो भौशीक अधिकारिणी आसता. तेच प्रमाण राष्ट्रपती आनी राज्यपाल हांकांय भौशीक अधिकारिणीची व्याख्या लागू जाता. एखाद्या मंत्रिमंडळान राष्ट्रपती वा राज्यपालाक दिल्लो सल्लो हो संविधाना प्रमाण हुकूम म्हणपाक शकनात. तरी राष्ट्रपती आनी राज्यपालांक तो सल्लो चडशा गजालींनी मानून घेवचो पडटा. हे नदरेन विचार केल्यार राष्ट्रपती वा राज्यपालाक एखाद्या व्यक्ती वा मंडळाचे आयकून वागपाची संवय आसना अशें म्हणप बरोबर जावचें ना. सक्षम प्राधिकरण आनी भौशीक प्राधिकरण हातूंत कांयच फरक ना अशें न्यायालयाचें म्हणणें आसा. राष्ट्रपती आनी राज्यपालांचे नाते विश्वस्ताचें नासता तेन्ना गोंयच्या राज्यपालान राष्ट्रपतीक धाडिल्लो अहवाल गुपीत स्वरुपाचो आसता अशें म्हणूंक येना अशें न्यायालयान निकालपत्रांत म्हणलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. राज्यपालाकडच्यान परत आयिल्लें लोकायुक्त विधेयक परत कायदेशीर काचकीसावांनी सापडलां. आतां हें विधेयक ॲडव्होकेट जनरला मुखार धाडपाचें थारायलां. तें परत राष्ट्रपती कडेन धाडचें पडटलें काय ना हाचेर ॲडव्होकेट जनरलाचो सल्लो मागला. लोकायुक्ताच्या प्रस्नाचेर भासाभास करपाक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत राज्यपाल शंकर नारायणनाक मेळ्ळे. राज्यपालान विधानसभेंत पास केल्ल्या लोकायुक्त विधेयकाच्यो कांय त्रुटी दाखयिल्ल्यो. त्यो त्रुटी जाग्यार घालपाक विधेयक परत राज्यपालां कडेन धाडिल्लें. ते आतां राष्ट्रपती म्हऱ्यांत धाडपाची गरज आसा काय ना हाचेर ॲडव्होकेट जनरलाचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचेर सरकारान थारायला. हाचे पयलीं गोंयचें लोकायुक्त विधेयक केंद्रांतल्या माहिती हक्क कायद्या कडेन जुळना म्हूण राष्ट्रपतीन हरकत घेतिल्ली. आतां परत हें विधेयक राष्ट्रपती कडेन धाडपाचें काय ना हाचे विशीं संभ्रम आसा. अण्णाच्या आंदोलना उपरांत राजकी दृश्टीनय हें विधेयक म्हत्वाचें थारलां. ताका लागून मुख्यमंत्र्यान ताकतिकेन वचोन राज्यपालां कडेन हाचे विशीं चर्चा केली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. 60 दिसां भितर कायम करतले अशें सरकारान बरोवन दिल्ल्यान फाटले 15 दीस उपासाक बशिल्ल्या मलेरिया कामगारांनी आंदोलन तात्पुरतें फाटीं घेतलां. 60 दिसां भितर सगळ्या कामगारांक कायम केलें ना जाल्यार परत उपासाक बसपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. मलेरिया कामगारांक सेवेत कायम करचे म्हूण फाटले 15 दीस हे कामगार कामपाल वाठारांत भलायकी खात्या मुखार उपास करताले. ह्या सगळ्या कामगारांक सेवेत कायम करपा खातीर कांय सुवाती नव्यान तयार करच्यो पडटल्यो. त्या खातीर 60 दिसांची मुजत जाय अशें सरकाराचें म्हणणें आसलें. कामगारांचें एक शिष्टमंडळ मंगळारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें तेन्ना 60 दिसां भितर सगळ्या कामगारांक कायम करपाचें लेखी उतर सरकारान दिलें. त्या खातीर आमी उपास फाटीं घेतात अशें ह्या कामगारांचो फुडारी प्रेमदास गांवकारान सांगलें. हे सगळे परवाने आहात तेंच्यांनी मान्य केल्या आणि त्या प्रमाणे आमी हे उपोषण आहात ते आमी तात्पुरते म्हणजे सीएमाच्या उतराक मान दिवन आणि सरकारचो विश्वास धरून हे पळय आहा ते तुर्ताक आमी स्थगीत दवरले आहा. कित्याक आमकां खबर आहा आतां इफ्फी आहा
गोंय म्हणजे आमचे गोंयचे शानू आमकां बिगाडली नाका हे पळोवन आमी आनी सीएमाच्या मुख्य म्हणजे सीएमान आमकां उतर जालें की आपूण आहा पळय ते कन्सर्न मिनिस्टराक डिस्कस करून त्याच बरोबर चीफ सेक्रेटरीक डिस्कस करून हे पळय आहा ते आमी डिसिजन घेतलेले आहा. मलेरिया कामगारांक एका म्हयन्या भितर कायम करचे अशी कामगारांची मागणी आसा. कामगारांक कायम केले ना जाल्यार परत आंदोलन करपाची शिटकावणी कामगारांनी दिल्या. सपोज जर टायम पिरियड ते जायना जाल्यार आमकां परत फुडें स्टेप आमी घेतलेच त्या बद्दल डावटूच ना. म्हणून त्या खातीर आमी आंदोलन जे उपोशण आहा पळय ते सोडूंक ना ते तुर्तास स्थगीत केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामती वांगडा जाल्ल्या बसकेंत थारला ते अशें 67 कामगारांक कायम करतले, 43 सुवाती परत निर्माण करतले, 24 सुवाती नव्यान निर्माण करतले. सगळ्या कामगारांक वर्सांची अट लागू आसची ना. जायरात दिवप, मुलाखत घेवप आनी नेमणूक पत्र 60 दिसां भितर दितले. मलेरिया कामगार कायम जाय मेरेन कंत्रादी कामगार म्हूण कामार आसतले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. पणजी शारांतल्या 24 गाडेकारांक तांचे बेकायदेशीर गाडे काडचे पडटले. महापालिकेन ह्या गाडेकारांक धाडिल्ल्या नोटीशीक आव्हान दिवपी गाडेकारांची याचिका बुधवारा हायकोर्टान भायर मारली. 48 वरां भितर गाडे हालोवचे नाजाल्यार ते मोडून उडयतले म्हणून महापालिकेन गाडेकारांक नोटीस काडिल्ली. हातूंतले कांय गाडे पणजी शारांत जाल्यार कांय रायबंदरा वाठारांत आसात. पणजे शारांतल्या गाड्यांचो प्रश्न फाटली कितलीशींच वर्सां गाजत आसा. अनुपमा मिराशीन 2008 वर्सा हो प्रश्न हायकोर्टांत व्हेल्लो. येरादारीत आडमेळी हाडपी सगळे गाडे काडचे असो आदेश न्यायालयान दिल्लो. ह्या आदेशा प्रमाण पणजेंतले बरेच गाडे काडिल्ले. पणजे वाठारांत अजूनय बरेच गाडे आसात असो दावो करून हायकोर्टांत कोर्ट अवमान अर्ज केल्लो. हे प्रकरण न्यायालयांत आयले तेन्ना पणजे पालिकेन 24 गाडेवाल्यांक 48 वरां भितर गाडे काडपाची नोटीस दिल्ली. गाडे काडपाक 1 म्हयन्याची मुजत मेळची अशी मागणी करपी अर्ज गाडेवाल्यांनी केल्लो. बुधवारा ह्या अर्जाचेर सुनावणी जाली. कोर्टान हो अर्ज भायर मारलो. गाडेवाल्यांचो अर्ज हायकोर्टान भायर मारिल्ल्यान हे सगळे गाडे आतां काडचे पडटले. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार जेसन सुवारीस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.